कितलो रिमांड दिला सर? 6 days रिमांड दिला. 6 दीस. किती सस्पेंड सर घेतला त्याच्याकडलं? कितले किलो? No, kilo no, 10 grams. 10 grams. Total value 6,81,800. So दिसाचो पुलिस कस्टडी. सो आणि किती सीज बीत केला त्याच्याकडल्या? At present ला inquiry investigation चालू असा. किती गाडी अशी जप्त केला? One Fasino scooter has been detained केला. Okay sir. He was found along with the cash and the cocaine. Cash with cocaine. Yes sir. आणि किती असे ज्या वाटल्यान किती पॅडलर्स बीन किती इन्व्हॉल्वमेंट? Investigation चालू असा. Yes. We'll go through that. Yes. नमस्कार, हांव आसा सध्या म्हापसा JMFC कोर्टाल आणि हांगासर येवपाचें कारण म्हणजे सध्या एक अशी इन्फॉर्मेशन आमच्या मेरेन पावल्या ती म्हटल्यार की अंजुना पुलिसांनी एक नार्कोटीक रेड जी आसा ही कंडक्ट केली आणि ही नार्कोटीक रेड कंडक्ट करता आसतना PSI रमेश हरिजन हांकां एक सस्पेक्टेड कॅमरॉन नॅशनलिस्ट आपल्या 2 व्हीलर फसिनो गाडये वयल्यान दिसली. तेन्ना दुबाव येयलो ह्या मनशाचेर. तेन्ना तांकां आडयलंय आणि तेची जेन्ना चौकशी तेची तपास केली तेन्ना हो जो अक्यूज आसा जूड बोसारी वो 44 years old कॅमरॉन नॅशनलिस्ट शिवोले ऑशेल ह्या भागात ताका डिटेन केल्लो आसा आणि ताच्या कडल्यान व्हाईट कलर सबस्टन्स जे आसा हे जप्त केल्ले आसा. इन्व्हेस्टिगेशन तपास केल्या उपरांत अशें कळोन येयलें की तेजे व्हाईट कलर सबस्टन्स आशिल्ले हे कोकेन आशिल्ले आणि कमीत कमी 10 ग्रॅमाहून चड हे कोकेन तेच्या कडल्यान जप्त केल्ले आसा. तर तेची जी प्रायस आसा जी वर्थ हे कोकेन आसा ते 1,10,000 अशी तेची कॉस्ट आसा. तर त्याच प्रमाणे त्याच्या कडल्यान काही कॅश कमीत कमी 6,81,800 रुपया असे कॅश त्याच्या कडल्यान जप्त केल्ले आसा. त्याच प्रमाणे जी गाडी जी यूज केल्ली फसिनो ब्लू कलर ती अंजुना पुलिसांनी डिटेन केल्ली आसा आणि अंजुना पुलिस स्टेशनाचेर हाडून ती जप्त करून दवरलेली आसा. तर त्याच प्रमाणे हो जो अक्यूज आसा जूड बोसारी हाका शिवोली ऑशेल हांगासरल्यान डिटेन करून अंजुना पुलिसांनी अरेस्ट करून आपल्या ताब्यात दवरले. तर आता जो अक्यूज आसा ताका म्हापशेच्या JMFC कोर्टात प्रोड्यूस केले आणि ताका 5 दिसाची पुलिस कस्टडी सुनावली आसा. आता हो जो पॅडलर आसा काय अक्यूज जो एक ड्रग मेन अक्यूज आसा हेची चौकशी सध्या अंजुना पुलिस जे आसा हे करीत आसात. ह्या NDPS केसी फाटल्यान जितली इन्फॉर्मेशन आमकां आनी मेळत रावतली तितली इन्फॉर्मेशन आमी तुमच्या मेरेन पावोवपाचो प्रयत्न करतले. सध्या ही जी NDPS केस आशिल्ली ही शिवोले ऑशेल ह्या भागात घडोवन हाडलेली PSI रमेश हरिजन आणि हाच्या फाटल्यान मार्गदर्शन जे करताले ते अंजुनचे PI सूरज गावस यांची मार्गदर्शन ह्या NDPS केसी फाटल्यान आशिल्ली. हेच्या फाटल्यान आनी इन्फॉर्मेशन आमी दिवपाचो प्रयत्न करतले. गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोटी.